बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवया. बापाची मनशाकुळाचेर आसलोली मोगाची नदर तशेंच जेजूच्या काकलुतीवंत काळजा भाशेन जाणें सगल्यांक सांडलोल्यांक सोडवण दिली. तशेंच आमी जोण एकल्यान जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो कोत्ता. दुबावा विरेत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेर वेंचें पडटलें. बाग्योन फ्रांसीस शावेरान किरकोळ मनशाचो मोग केलो, ताची देख घेवया. क्रिस्ताची काकलूत समाजाचे देगेर आसलोल्या घायल काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया. आनी साबार फावटी आमी समाजाचे देगेर आसलेल्या भावा भयणांक पीपल एट द मार्जिन्स जेजू भाशेन काकलूत कंपॅशन दाखोवंक आमी चुकली. देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उपसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात भाग्यवन सदांच सांगवार रे सगळ्या जिल्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुरविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंब्रोस धर्मध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचो सेवा धर्मीक उगडास कोत्ता. देवा भाग्यवंत आंब्रोजाक क्रिस्ती भावार्थाचो शास्त्री आनी दिरादीक गवळी तुवें केलोय.
तुजी पवित्र सभा सानबाईन आनी बिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या कार्जा सारके गवळी उपजोय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्या सांगता ची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जाका इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुजाल्यांत तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत बी वोंपताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रुंद मैदानार चोरतलीं. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरोव खातलीं. ज्या दिसा कोट्टांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंटनाच्या दिसा सगल्या उंच पर्वतांचेर आनी सगल्या दोंगरांचेर झरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मारफार करून आपले पोरजेचे घाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्नें सुर्याच्या वोता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वोत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वोत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मीत मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर आमचो म्हणसुबीदार. ताणेंच आमकां समर्थ दिल्या. तो आमचो राजा.
तोच आमची सोडवण करतलो. Survespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत सर्गीच्या राज्याची बरी खबर पोरगोटीत आनी सर जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून चेसून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मेक हाडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें रास लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतला, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मगच्या बाबा भयणानो, इनासी ला कुरिया नांवाचो स्पॅनिश जेजुईट एल साल्वादोर देसांत मिशनार कसो वावुरलो आनी जेजू खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. तो सदांच म्हणटालो, आपूण पाद्री जालो जाल्यार जेजूक कुर्सावेलो देंवूंक. I have become priest to bring Jesus down from the cross. कांय पावटी तो कितें म्हणटा तें समजोंक चोडाय आगोडाय जाताली. फिलॉझॉफर आसलो तो, PhD इन फिलॉझॉफी केली स्पेन देसांत. पूण मिशनरी कसो वावुरतालो, थंय युनिवर्सिटीन शिकयतालो. आनी हें शिकयताना तो he created a concept called the crucified people. He's world famous for this notion of crucified people. खुर्सार मारलोली पोरजां. आनी अशें तो म्हणटा तेन्ना अशें सांगतालो की हांव पाद्री जालो देवाक जेजू खुर्सावेलो दिवंक. कित्याक आयज पर्यान जेन्ना गरीब कश्टवता, जेन्ना कोण कोणाचेर जुलूम करता, कोण कोणाक वायट करता, तेन्ना जेजूक आमी आजून कुर्सायता. आनी जेजूक आमी आजून कुर्सायता देखून ह्या कुर्सार आसलेल्या जेजूक देंवपाक हांव पाद्री जालो. So there are crucified people amidst us. They are living on the margins, समाजाचे देगेर, on the edge, शिमेर. आनी ह्या खातीर आयज जो विशय आमी विचून काडलेलो आसा की जेजूची काकलूत, जेजूचें जिवीत समाजाच्या देगेर आसलेल्या भावा भयणांक आमी दिवं. बारीकसाणेन चिंतल्यार Jesus is on the margins. He is born at the margins. जल्मलो देगेरूच, खंयचे पॉलासीन न्हय, खंयचे घरांतूय न्हय, गोरवाच्या गोठ्यान. आमकां तरी बापूय आहा, लेजिटिमेट सन्स. ही इज इलेजिटिमेट जीव. ताचो खरो बापूय कोण? देव. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, he comes to the margin. He is a man of the margins. आनी ह्या खातीर ताचें जिवीत जावं ताचे इश्ट, हू आर हिज फ्रेंड्स, सगळे भायर आयलोले. नुस्तेकार, पातकी म्हणटात ते, दोन मुसुलदार, असले मनीस ताणें विचून काडले. समारितान तांकां मेळूंक गेलो. समारितान वस्तरीक दोज हू वर लेफ्ट आवट, सगळे मार्जिनलायज्ड पीपल. आनी ह्या खातीर जे शिमेर आसात थंय शिमेचेरूच जेजू आपलें जिवीत जियेता. आनी जेजू थंय जिवन ताचें मिसांव खुर्साचेर, दॅट्स द मार्जीन,
जे कुर्साचेर कोण मरता, किरमिदोर मरता, वा जो वायट म्हणलेलो मनीस डायज ऑन द क्रॉस. दॅट वॉज पब्लीक पनिशमेंट, कॅपिटल पनिशमेंट. आनी असो मार्जिनलायज जावन कुरीस कुणायता द मार्जिन्स. तशें जाल्यार फ्रांसीस शाबेरूय तसोच. तो खंय आसलो गोंयांत सुमार 7 म्हयने, पूण 7 म्हयने 3 विजिटांनी केल्यात. असो हांगा आसतना ताका व्हडलो बरो पॉलासींत रूम दिल्लो, पूण तो घेवंक ना. हॉस्पिटलान रावलो. आमच्या सावथ इंडिया गेलो. 2 वर्सां तूं एका केवींत रावलो. धाकटुली केव. आय विजिटेड दॅट केव. आनी तशें जायते साद्या मनशां बरोबर ताणें वावर केलो. जेजू तांकां दिलो. आनी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका दीस इम्पॉर्टंट थिंग टू चूज द मार्जीन. शीम आनी शिमेर रावन जेजूचे मिसांव जिवंक तुका आनी म्हाका काम आसा. आनी ह्या पासत हांवें एक कॉन्सेप्ट केलो, टू बिलॉंग टू द अनचोजन पीपल. It's triumphalism. We are chosen by God. We are the chosen people. It's a great idea. If you look at it, Deuteronomy 7:7, देव म्हणटा हांवें तुमकां विजून काडले जुदेवां. कित्याक तुमी सगळ्यान व्हडली पोरजा, बरीच पोरजा, तुमी व्हडले म्हूण ना. तुमी सगळ्यान ल्हान देखून तुमकां हांवें विचून काडली. So we are the marginalized. That's our God's choice of the margin. And ह्या पासत the unchosen people are unchosen by the market, unchosen by the rich, unchosen by the politician, unchosen by the rich and the powerful. These are the people in the margin today. Unchosen by the market, unchosen by our lives. I mean, exclude करता हांव. Politics of exclusion. Then margin is kept in the margin. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो जेजूची मिनिस्ट्री, जेजूचें जिवीत is inspiring आमकां आनीक आपयता to leave his mission with the margins and the marginalized. आमी चडशे आमकां दिसता let's live in the center. सेंटरांतान सगळें. तशें ना. इग्रोजीन देखून आमच्या पाप साहेबान सांगलें, let the church be the church of the poor, let the church be the church of mercy, not the church of the rich and the powerful. ह्या खातीर बाबा भयणानो आमी आयज हो विशय नियाळ करतना कशें आमी करुया. फर्स्ट लेट अस डू वॉट यू कॉल द रिडींग ऑफ द मार्जिन्स. आमकां कोण शिमेर आहा, कोणाक शिमेर लोकयला, कोणाक सायडीन दवरला, कोणाक सायडीन धरून कोण मुखार वयता. कोण भाव भावाकूय सायडीन दवरता, मुखार वयता. क्रिस्तांव दुसऱ्या गरिबांक मुखार सायडीन दवरता, फेस्तां कोत्ता, मिसां कोत्ता, सगळें कोत्ता. लीव द मार्जिन्स इन द मार्जिन्स. देफोर वी नीड टू रीड द मार्जिन्स. कोण मार्जिनलायज जाता आनी हें सेन्सिटिवली जेजूच्या काळजान करपाची गरज. तेन्ना कंपॅशन आमकां कुंपास यो आमच्या भावा भयणांचो काकलूत दया जाता. जेजू म्हणटा म्हाका दया जाय. बोली नाका, फेस्तां नाका, मिसां नाका, दया जाय. भाव भयणानो आमचो निमाणो जजमेंट. हांव केलो तुवें म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेलो तुवें म्हाका पिवण दिलें, हांव विंगडो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोन दिलें, हांव बोणकोणीन आसलो तूं म्हाका मेळूंक आयलोय. एका ल्हानांतल्या ल्हान भावाक, ल्हानांतल्या ल्हान आनी आयच्या देवाच्या उतरान सांडलोली शेळी, थंय तो शिसांक धाडटा. जे भावाक भयणीक तुवें केलें तूं म्हाका केलां. सो दीस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप वी नीड टू डू इज रीड द स्क्रिप्चर फ्रॉम द मार्जिन. बायबल तर आमकां जाय थंयसान वाचलो, आमकां जाय तसो ताचो अर्थ काडटली, आमकां जाय तसो आमी जियेतली, आमकां जाय तसो जेजूक आमी प्लास्टीक कोत्तले. हांव देयर इज अ बूक नो मोर प्लास्टीक जीसस रिटन बाय फिनटी आनी कॉन्टेस्ट ऑल ऑफ अस कशे भाशेन आमी जियेता. वी हॅव मेड जीसस इंटू अ प्लास्टीक. आमकां जाय तसलो आमच्या बोर्सान घालता हांव तसो. आनी ह्या पासत आमचो मनोहरराय सरदेसाय बरयता, जेन्ना कुर्सावेलो जेजू म्हज्या बोडसान पडलो तेन्ना जेजू खरेंच मेलो. कुर्सावेलो जेजू म्हज्या बोडसान पडला तेन्ना जेजू मेलो म्हज्या घरान, मेलो म्हज्या शेजाऱ्यान, मेलो म्हज्या वावरांत. हिंदू बरयता. जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जें गीत ताणें बरयलें तोच मनीस. कुर्सार वेल्ल्या जेजूक गळ्यान घालूंक सोंपें, आत्रार चित्रांक सोंपें,
घरांत हाडून धरूंक सोंपें पूण कुर्सा वयल्या जेजूचें जिवीत डिफरंट आहा आनी हें अवघड. ह्या खातीर वी मस्ट रीड फ्रॉम द मार्जीन. प्रॉफेटीक रिडींग ताका आमी म्हणटा. आनी मागीर आसा लेट द मार्जीन बी वे वी डू आवर मिशन. जेजूचें काम मार्जिनाक, जेजूचें काम गोरिबां सोबें, जेजूचें काम. आनी ह्या पासत गॉड एबांडन्स, देवाचें एबांडन्स जी सृश्टी आमकां दाखयता. सृश्टी सेल्फ नाल उमकां जोखून मकून दिना माड, उदकान आहलोलें नुस्तें तुकाच दिना, सगल्यांक दिता. पूण मनीस म्हाकाच जाय तें, ही जमीन म्हजी, भाग दिकून नाका अशें करपी आमी. वी आर व्हेरी सेल्फीश. नेचर इज सेल्फलेस. It gives and gives and gives. And God gives and gives and gives. God does not give to take. ताका आमचें थँक यू पुऱ्यान नाका. Market gives when you give. So market gives to take. बाजार असो आमी बाजार करता आमचो भावार्थ. हांव तुका अमकें दिता, तूं म्हाका अमकें दी, अशें जायना. We must belong to God's abundance. ही डिफरंट इकॉनॉमी, गॉड्स एबांडन्स. आनी हातूंतान जसो बायगन फ्रांसीस शावेर जियेलो, जसो जेजू जियेला, आमी ताचे शिस आयच्या काळार वील मेक द चर्च ऑफ द पुअर. वील मेक द चर्च ऑफ गॉड्स मर्सी. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी ह्या उतरांतल्यान जागून आमची थोडीच मागणी देवा मुखार घालुया. धर्मीक फुडाऱ्या पासत तांणी सगल्यांक ओदीक करून भायर आयल्यांत आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतल्यांक मोगान वेंगोवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. राज कारभाऱ्या पासत तांणी सगळे तरेची हिंसा आनी कोस्ट काकलुतीचें कालीस घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भावार्थ्या पासत आमी सगल्यांनी कुडीचे, मोनाचे, भावनाचे आनी दुर्बलकायेचे घावे सोंसतात तांकां काकलुतीन आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हांगासर एकटवलोल्या पासत बागीवंत फ्रांसीस शावियराच्या पावलांनी चलून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या जिवितान खरो संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सुर्गीच्या बोदल बापा, ही थोडीच मागणी आमी तुका उबारता. आमकां कितें जाय आनी कितें बरें तें तुका सगळें थावें. आमच्या भावार्थान जें आमी मागता तें आमकां दी, आनी मागूंक ना तेंय तुज्या दोळ्यान आमकां दी. आनी शिमेर आसलेल्या भावां भयणां सोबें तुज्या पुताचो मोग दाखोवंक आमकां आदार कर. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. Tuka saiba, naka
देवानी holkyo ogonitan kushumantiu tuchats mogal putak daloy patki soy matak ni soy loy tots tu ka korta poloy ani amchir ka kutevoy tuchats mogal putak daloy patki soy matak ni soy loy tots tu ka korta poloy ani amchir ka kutevoy संसारांतल्यो मोनसाक पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्योच देवानी होलक्यो ओगोडितान कोश्यो मानत्यो म्हज्या बाबा बिनान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेव भोव मोगाल बापा तुज्या नांवाची महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्योन आमरोजाचे मन आनी खाळीस भावार्थाच्या उसवाणान बोल्लें ह्या पवित्र योजनाचे बेठवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर कार्य आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवचोण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सलदल बरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता बाबा करोस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता सांव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कस स्मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उदक घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोर्राचें रगत पातकाचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बापार्थाचो घुट पोरगो तूं या Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নব্যান এতলো, Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নব্যাन এতলো. बापाजीच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवंची काल तुका समर्पिता आमचे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुरान रगत शोथल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलीचे पवित्र बीचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फलीप आमच्या गौरी बापा आनी सगळे आनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाटय पुनर्जीवनपणाचो बरो महोत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोलजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अशें आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बायगन तुजे बायगन धरून दोता बायगन फ्रांसीस शाबेरान आनी सर काळें तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां मानू दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंधून आनी भयव तुका ससनाच्या ससनांक Amen. Jesus was the man of the margin. तो शिमेर आसलो. The periphery became the new center. It became peri-centralization in ministry. ताचें काम शिमेच्या जाग्यार देगेर असलेल्या भावा भयणां सवे आमच्याय जिवितांत आमी जेजूचें काम जेजूचें मिसांव करता जाल्यार वी कॅनॉट बी इनवर्ड लुकींग चर्च inward looking, self-seeking, selfish community. We need to reach out. We need to go to the poor. We need to be missionary. आमकां असलें काळीज आनी मन दी म्हूण मागून जेजूच्या सुत्रांनी बापाक उलो करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टायलेन पडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सबस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन रेखता तर आमकां जुदार काकोतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय म्हणजे पवित्र बेच्या बाबा ताचेर दीस घाल आनी तुजे कशे म्हाका परमणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुजे सवे आसूं एकामेकाक सुम्याची शांती बांदुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांतली सगळे आमी सुबाकी सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता। थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया।
सगलीं उबी रावया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, अमृत दितल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ताचे गोठायेन आमी बागेंत अमृताची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचूं आनी स्वर्गार अमर जिविताच्या जेवणाची उतरांभुरती गोडसाण सपूर्णायेन मागून बगून सासनाक आमी दादोशी जावंक पाव म्हूण मागता जे पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसूया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री विक्टर फेर्रांव तशेंच बोरीच्या फिरगोसकारांक आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतले 12:15 सिरो मालांकारा रायट. 3:30 मीस समरमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देज फिरगोसकारा मीस समरमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागेवंत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ संभोव ही दोबाची परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. निमाणे आशीर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी चळवळीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासोद बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासोद तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पसोद तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. Xaviera, tu sociu pranzalo Gesù, civitan mona upran, so sarango ditai Gesù, San Francisco